वाईट गोष्ट घडल्या आज की जो पब्लीक हियरींग कंडक्ट करणारे कलेक्टर किंवा आणि बाकीचे जे ऑफिसर असले त्यांच्यानी म्हाका उलोवपाकच दिवंक आनी एकदम कंक्लूड करून उडयलें. म्हणजे पब्लीक हियरींग जे आसा तें बंद केलें कित्याक तुजें नांव थंय रजिस्टर केल्लें ना म्हणून. कळ्ळें? तें रजिस्टर केल्लें आसून हांव हजर आसा न्ही पब्लीक हियरिंगाक, त्याच्यामुळे म्हाका ते तुमी उलोवपाक दिवपाक जाय आसलें हें पयलें म्हणून हांवें तो प्रोटेस्ट केला. 2 ह्या पब्लीक हियरिंगान आय एम सॉरी टू से ना कलेक्टराक नियम खबर आसा ना सायडीक बसलेल्या. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपल्या जाहिरातीन दिल्लें आसा की कन्सल्टंटाक तुमी प्रश्न विचारपाक हरकत ना. आस्क द क्वेरी विचारा कन्सल्टंटाक. मागीर कन्सल्टंट थंयसर उपस्थित आसूंक जाय. त्या कन्सल्टंटान सांगूंक जाय पयरा नांव कोर झोनान आसून सुद्दां तें कित्याक एक्सक्लूड केलें आनी तुमचे बफर झोन जे आसा 59 विलेजीस थंय पर्यंत तूं पावलो पण पयरा तें नांव आनी पयराचो अभ्यास तुवें कित्याक केलो ना. तो जो केलो ना हेचो अर्थ दुसरो असो की हे जे EIA आसा हो जो आसा तो इनकम्प्लीट आसा आनी इनकम्प्लीट EIAचेर पब्लीक हियरींग केलें हें इनलेजिटिमेट आसा आनी हें सुद्दां हांकां खबर ना. आनी दुसरी गजाल अशी की ह्या लिजान आतां लिजाचेर उलयता. ह्या लिजान गव्हर्मेंटाचे तळे आसा सर्वे नंबर 79 आनी ह्या तळ्याची एरिया आसा 2,15,280 स्क्वेअर मिटर. याचो खंयसरच उल्लेख EIA ना किंवा एक्झिक्युटीव समरीन ना. 2,15,280 स्क्वेअर मिटराचे तळे हे गव्हर्मेंटाचे तळे आनी गव्हर्मेंटाकय पडलेले ना इतक्या मोठ्या भितर आसले तळे. वेस्टर्न घाट उरलो खंय आनी दिवचलचे मायनी उरल्यो खंय. दिवचले जॉग्राफिकली फिजिकल फिचर्स ह्याच्या प्रमाणे दिवचली आसा ती प्लॅटोईक रिजनान आसा. वेस्टर्न घाटच्या फुटहिल्स कडेन ना. वेस्टर्न घाट कडेन सत्तरी आसा, केपें आसा आनी सांगे आसा. कळ्ळें? दिवचले ना. म्हणजे कितले फ्रॉड आसा म्हणजे हेणी कांय स्टडीज करूंक ना. तो हॉटेलान बसून सगळे कट पेस्ट केला, कॉपी पेस्ट केला आनी तो भायर न सरता हे सगळे जणी बरयल्ले आसा. तेणी म्हणून म्हाका कन्सल्टंट जाय आसलो की वेस्टर्न घाट खंय आसा आनी दिवचले खंय आसा हें म्हाका सांग म्हणून. पण तुमी पब्लीक हियरींग घेता इट इज अ मोकरी ऑफ द पीपल. मोकरी ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ 2006 14 सप्टेंबर 2006 ची मोकरी आज हांगासर पळोवपाक गावली.